रस्त्याचे काम आसा आतां तूं आमदारांचे लोटपा सोदता, हें बरोबर न्ही. नंबर 1. नंबर 2, तुमचे भाशेन हांवें म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन काम केल्लें आसा. पयशे सेव करून जे रस्ते टेंडर सुद्दां जावना, उमके कडेन सारको आहा थिंगा दुसरे कडेन हांवें केल्ले आसा. जे कोण काळजी घेता ते करता, पूण ही आमची जबाबदारी न्हू, ते हांव स्पश्टपणे सांगपाक सोदता. नंबर 1 चुकता तें तरी आमी सांगूं जाय. आतां रस्ते सोडया, उदकाचेर या. जाचेर तातूंत तुमी तर दर विधानसभे भितर तुमकां त्रास जाले. म्हाका एक सांग, जो मंत्री 5-5 वर्सां आसा कंटिन्युअस आनी मातशे ब्रेक घेवन व्यवसाय आमी व्यवसाय मातशे घेवया म्हणटा, तशें तेणें स्वताचो ब्रेक घेयलो. ताका ब्रेक कोण दिवपाक सोदनासलो तुज्या मंत्र्याक. तेणें स्वताचे आपले पाडून घेतले आनी PWD गेलो. दर तो ब्रेक तेणें घेतलो. पूण PWD हांव सांगपाक सोदता, इतली ताका एक्सपिरियन्स आसून आज पर्यंत लोकांक 3-3 वरां उदक येता. कोणा उदकूच 8-8 दीस येयना, थोडे दीस 3-3 दीस उदक येयना. एसेंब्ली आमचे अधिवेशन जाशे न्हू सगळे पत्रांचेर ते इंटरव्यू आयल्लो बायलांचो. म्हणजे तुमी कितें करता इतले वर्सां? मातशें पूण तुमकां डिपार्टमेंटाचो मातशें पूण तुमकां खबर ना डिपार्टमेंट कशें चलोवपाक जाय तें? कितें करताले तुमी? आनी व्हडली भाशणां दिवपाक. गोंयांत जेन्ना 5 लाख पॉप्युलेशन आशिल्लें तेन्ना जे पळय आमचे कडेन उदकाचे सोर्सीस आशिल्ले तेच सोर्स अजुनूय आसा. आतां 15 लाखांचेर पावले, पूण उदक तेंच उरलें. आतां उदकाचें रेशनिंग करचें पडलें, थोडे थोडे दिवचें पडलें. थोड्या लोकांक त्रास जाता. पयलीं जें उदक आमी वेस्ट करताले तें सुद्दां आतां कन्जर्व करून आतां लोकांक दिवपाचो मिनिस्टर प्रयत्न करता. म्हाज्या फोंड्यांनी म्हाका प्रॉब्लेम जाता. ज्या हायटीर आसा त्या जाग्यार उदक पावना. आमी खटपट करता. उदक गोंयांत भरपूर आहा. आतां आमकां भरपूर तिलारीचे येता. उदक यूज करपा जाता. ट्रिटमेंट प्लांट घालून उदक लोकांक सप्लाय करपा येता. लोड ऑफाचेर आहा तो लोड आमी काडपाक शकता. आमी एक गोश्ट समजूं जाय की उदकाक फक्त उदक असलें म्हणून जायना तें. ताका फिल्ट्रेशन जाय. फिल्ट्रेशन करतलो जाल्यार लायट जाय. लायट जर ब्रेक डावन जाली जाल्यार मागीर खंय कोणाक उदक कशें सप्लाय करतले? जायना. आमी भोगता ती प्रॉब्लमां. म्हाका स्वता उदक एकदां मेळना. जेन्ना लायट जर फ्लक्च्युएशन जाली, अर्द वर जर लायट गेली जाल्यार 3 वरांचो उदक पावपाक 3 वरां लागता. म्हणजे जो पर्यंत तो प्रेशर माउंट जायना तो पर्यंत उदक मेळना. हे सिच्युएशन तुम्ही म्हणटा की फक्त PWD डिपार्टमेंटाचे सगळो दोष घालून फायदो ना. प्रत्येक जाण प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज प्रॅक्टिकल हांव ताका एकूच विचारपाक सोदता इन अ लायटर वेन, बट इट इज अ व्हेरी सिरियस क्वेश्चन ऑल्सो सेम टायम. जो तूं हांगा डिफेंड करता, चर्चा करता, म्हाका इतलो म्हाजो समज येता कित्याक म्हाका उत्तर सभागृहानूय मेळटा. यू सीम टू बी हॅविंग अ बेटर अंडरस्टँडिंग. तुजो समज मातशें मायज आहा. PWD एज अ पार्टी मेंबर तुजे कडेन येवपा जाय आसलें. तूं यू वूड हॅव डन अ मच बेटर जॉब. तें म्हाका दिसता खरें न्ही. तुजे कडेन कशें येवना तें म्हाका खबर ना. जेन्ना आमी गेले ते सरकारान आनी BJPन आसून दी, MGPन आसून दी, फॅमिली राजाचेर एगेन्स्ट उलयले. फॅमिली राज नाका आनी लोकांनी भायर उडयले काँग्रेसी. पूण BJP भोगचे पडले. फॅमिली राज 2 भावां दोनचे पडले. मिनिस्टर ऐक मरे, तेन्ना मंत्री जावपाक झगडटले आनी म्हाका तो मंत्री जा म्हणून सांगतालो. हांवें सांगलें म्हाका नाका म्हणून. दीपक इज सिनियर. दीपक मस्ट हॅव मंत्री. दीपक शूड बी. हांवें सांगलो. ऐक रे. आनी जेन्ना पळय ते म्हाका तशें नाका की म्हाकाच जाय. तुवें जे लोकांक नाका तें तुवें दिलें. फॅमिली राज दिलें तुवें. MGP पक्षान फॅमिली राज तुवें लोकांक दिलें. आमी लोकांक जाय तूं तुजेर कित्याक घेता रे? ना आमी लोकांक जाय तूं फॅमिली राज सपोर्ट करता. लोकांक जाय लोकांक सांगपाक सोदता आपण फॅमिली राज प्रमोट करता. बाय अवर प्रिंसिपल. दीपक इज सिनियर. दीपक मस्ट हॅव. सुदीन इज सिनियर. He must. I am a new legislator. म्हाका परत जर मंत्रीपद गेले म्हाका तरी कितें. म्हाका एक गजाल सांग. तुम्ही आज 24 वर उदक दिवपाची भाशा उलयतात. जंय तुम्ही प्रामाणिकपणान मान्य करतात की प्रॅक्टिकल डिफिकल्टीज अशी आसात जंय लोकांक 3 वरां उदक दिवप म्हळ्यार सुद्दां चॅलेंज आसा. मागीर ती 24 वरांची भाशा कित्याक उलयतात? कित्याक ती स्वप्न दाखयतात? तुम्ही 2016 माझी चॅलेंज तांकां, माझे आव्हान अजूनही 5 वर्सां काबार जातली. 24/7 सोड. हेंकडे उदक लोकांक 15 वरां दिल्या हांव हॅपी आसतलो. 15 ते 16 वरां तुम्ही माझी चॅलेंज तुमकां आख्या गोंयांत 16 वरां तुम्ही उदक दिवन दाखवा. तुझ्या मंत्र्याक पयलींच एंटिसिपेट करून आमी लोक म्हाका एक गजाल सांगा. 24 वरां उदक हें स्वप्न काय रियलिटी जावपाक शकता? रियलिटी जातलीच ती. आमी थंय वटेन उसगांव गांजे पळय न्ही काम कशें चालू आहा तें.
एटलिस्ट तिसवाडी आणि फोंडा हे सगळ्या म्हणजे पणजी तुझे फुल एका 24 वरां उदक मेळटले येणाऱ्या 1.5 वर्सां भितर. 1.5 वर्सां भितर हय हय आय एम शुअर. तें काम चालू आसा, गांजे चालू काम चालू आसा, ओपा काम चालू आसा, दोन्ही कडेन काम चालू आसा. मेजर सिटीज कव्हर करतले. मंत्री बाब महादेव नायक रिकॉर्डर आसा, तेजे कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें प्रॉब्लेम जाता उदकाचे आनी हे मंत्र्या कडेन काम जायना, तुज्या मंत्र्या कडेन रिकॉर्डर आहा, लोकांनी पळयला आयकला आनी तुमी हांसता. सत्य पेपराचेर येता. एक्चुअली दुसरें हांव सांगपाक सोदतां, सांगता ते पावसाचें उदक भरलेलें, पावसाचें उदक तें एक उदकाचे उलयले, एक रस्त्याचे उलयले. म्हाका आतां खूब महत्वाचे जुवारी ब्रिज सरकार उलयता, मांडवी 3री ब्रिज येता, पूण जे हांव समजता ती सारकी हे फ्राक जाल्ली आसा ब्रिज, केन्नाय कितें जावपाक शकता, लोक भियेता ते ब्रिजार. प्रायोरिटी ब्रिज आनी ती नंबर 1 प्रायोरिटी जावपाक. हांवें पयलीं सांगलां तशें बाब सुदीन दवलीकर आतांचो मंत्री न्हू, पयलींचो मंत्री, पयलो हे PWD मिनिस्टर आशिल्लो, इल्लो टायम ताणें ब्रेक घेतलो ते सोड, पूण इट इज लायक कंटिन्युअस. आता ओडेस वर्सांनी तुम्ही आता फाउंडेशन स्टोन घालतले, आता बांधतले म्हणजे तुमचे टर्म कव्हर जातली. 2 वर्सां 2-2.5 वर्सां काम लागतले ताका काम करपाक. डिसेंबर म्हणल्यार 3 वर्सां गेली. आता तुमकां फाउंडेशन स्टोन घालपाक 3 वर्सां लागता आनी कंप्लीट 2 वर्सां करतले. हे हुंचे लॉजिक बाबा, हे हुंचे लॉजिक. मिनिस्टर आशिल्लो, माविनाक प्रोसिजर खबर आसा. आता खांडेपार ब्रिज आमी घेवया, जुवारी घेवया, दोन्ही ब्रिजांक सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे हे लागताले. 2 वर्सां सुदीन दिल्ली वचून येता मेळना आनी आतां दोन्ही ब्रिजांक अप्रुवल मेळ्ळा. दोन्ही ब्रिजाचें काम डिसेंबरान काम सुरू. म्हाका एक गजाल सांगलो मुद्दम, कारण विधानसभेक खूबदां आमदार पॉयंट मारता तुमच्या मिनिस्टराचेर, एकदां मिनिस्टरूय हांसता ते मारतकीर. ते म्हळ्यार हे जे व्हडले प्रोजेक्ट आसात ते काडटा आनी दितात GSIDC कडेन. हाचो PWDक फायदो जाला काय लुकसाण जाला? एफिशियन्सी खरी म्हळ्यार वाडपाक न्ही, काम कमी जालां म्हणटकीर ती एफिशियन्सी मोवीन बाब म्हणटा काय वाडली ना. GSIDCन भार घेवन सुद्धा हांव समजता ते मंत्र्याचे भाग्य जावन आसा बाब सुदीन दवलीकराचे. ही जी कामां GSIDCन हातीन घेतला आनी जाता, सपोज ती PWD दिले जाल्यार कितें जावपाचें? तो म्हाका दिसता ते वेटानूच तो कॉलेप्स जावपाचो, आड पडपाचो सारको. आतां रस्ते जायना, उदक जायना आनी ब्रिज जायना आनी कितें कामां करपाचें? मावीन जर बेश्टो भितलो जाल्यार भिवपाक कोणी शकता, आमी भिवपाक शकता, पूण आमी भियेना. आनी ब्रिज पडल्यार तुमी कितें करतले? ब्रिज पडल्यार काय जुवारी ब्रिज पडना, तू तुज्या मंत्र्या वतीन आश्वासन दिता ब्रिज पडली जाल्यार तो घरा वयता, नेक्स्ट डे पॉलिटिक्स रिपोर्ट वाचता, त्या रिपोर्टान 12 टन तेजेर अलाउड आसा. बरें, म्हाका लोक GSIDC कडेन आतां मेजर काम वचपाक लागली, मेजर प्रोजेक्ट वचपाक लागले. ओके, आतां GSIDC हे करता, सो ऑटोमॅटिकली PWD कडेन चड टायम आसा, स्टाफूय आसा, जो हे बाकीच्यांनी एफिशियन्सी वाडोवपाक वापरपाक शकता. ही परिस्थिती आसतना ती एफिशियन्सी कित्याक वाडनाशी दिसता तुमकां? आमी 20 वर्सां पयलींच उलयता. 20 वर्सां पयलीं कितें आशिल्लें, कामाच घेनाशिल्ली, थोडी कामां आसताली, लिमिटेड कामां आसताली गव्हर्नमेंटा कडेन. आज PWDचो स्कोप वाडला. आतां PWDचीच कितलीशीच कामां आसा, खंयची कामां जालां, खूब कामां चालू. बिल्डिंग्स या ब्रिज जाले, ब्रिजीचे जाले. म्हाका लागून सोंपता. तुमकां अपेक्षा आसा की जेन्ना 2017 परत हें इलेक्शन जातलें तेन्ना हातूंतली एक 50% गजाल तरी पूर्ण जाल्ल्यो आसतल्यो? ते तू खंयचे ऑफिसर सुद्धा गायले, तुझे 50% साधारण काम जातले, बेश्टे सादे ऑफिसर गायले. प्रत्येक डिपार्टमेंट आपापली जबाबदारी जाणून जाता, पण आमकां जर कोणाची चुको काडपाक जाय न्ही, आमी खंयच्याय बरे मनशाची चुको काडपाक शकता. एफिशियंट आनी 12 वरां तरी उदक मेळटलें, 100% मेळटले. बरें, रस्त्याचेर आमकां एटलिस्ट 50% ते 60% कमी खड्डे मेळटले. आता पळय नवी टेक्नॉलॉजी येता, त्यातून नवे पळय आता पायलट प्रोजेक्टर तो ओल्ड गोवा तशे रस्ते मागीर त्या हेजे वयल्यान सगळे जातले आनी ताका टायम लागतलो. रस्त्याचे खड्डे कमी जातले, नॅचरली कमी जातले. म्हाका दिसता इतल्याच्या म्हणपाचें आसा
प्रत्येकाक दिसता शिवाजी जन्मा येऊ जाय पूण तो शेजाऱ्याच्या घरान आपल्या घरान तेच मोहीन बाबाजी म्हणतो मागीर इतल्या थांबता मोहीन बाबा म्हजो वेळ सोंपलो म्हाका बरा PWDचा विशय हो इतली बेगीन सोंपपाचो न्ही पण आमचे कडेन इतलोच वेळ आसा तुमी दोगी जाण आयले एकच गजाल म्हाका दिसता मोहीन बाबान सांगली ती सामकी म्हत्वाची अल्टिमेटली लोकांक बरी सर्व्हिस मेळपा जाय आनी लोक बाब म्हणटा की रावात न्ही 2016-17 मेरेन मागीर आपल्या प्रश्न विचारा म्हणून इतल्याचे आमी थांबता तुमी दोगी जाण आयले आनी विचार मांडले थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार.